माधव बोरकर 1954 वर्सा जून म्हयन्यान जल्मल्लो. पिरायेच्या 14 वर्सां तावन तो कविता बरयता. सुरवेर शिक्षक जावन उपरांत आकाशवाणींत अधिकारी जावन मंगळूर केंद्रांत सयत तांणी वावर भेटयला. चवर, वताच्यो सावळ्यो, उजवाडाचो रूख, अव्यक्त्याचीं गाणी, परजळाचें दार, सिंफनी, मळबाचें जनेल, यमन हे तांचे काव्य संग्रह. तांचे यमन काव्य संग्रहा खातीर 2001 इसवेंत साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभला. मात्र न्हय, टागोराच्या 101 कवितांच्या अणकारा खातीर 2004 इसवेंत साहित्य अकादमीचो अनुवाद पुरस्कार तांकां लाभला. शरदचंद्र शेणॉय 1953 इसवेंत जल्माल्लो. अंतर्नाद, आत्मायन, श्रीकृष्ण कथासुधा, इदमना ममा हे तांचे कविता संग्रह. काव्योद्यान तांची संपादित कृती. ह्या शिवाय गीतां, भजनां, भक्तिपदांचे संग्रह तांचे प्रगट जाल्यात. 1999 इसवेंत तांच्या अंतर्नाद कविता संग्रहाक केंद्र साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लाभला. तांच्या आत्मायन पुस्तकाक डॉक्टर TMA पै प्रतिष्ठानाचो पुरस्कारय लाभला. RS भास्कर काव्य नांवान बरोवचो भास्कर रामदास शेट्टी भारताक स्वातंत्र्य मेळिल्ल्या वर्सा जुलय म्हयन्याचे 4 तारखेर केरळा राज्याच्या कोच्चीन जल्मालो. तांणी आज पासून 10 कविता संग्रह प्रगट केल्यात. ह्या भायर 6 अनुवादीत पुस्तकांय तांची प्रगट जाल्यांत. 2020 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार तांच्या युगपरिवर्तनाचो यात्री पुस्तकाक लाभला. 2003 इसवेंत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार तांकां लाभुल्लो. अक्षरां, नक्षत्रां, अक्षतां, पंचायतना, गुरुचरणी, चिनुमिनु चानो तांच्या थोड्या पुस्तकांची नांवां. नागेश करमळी 1933 वर्सा गोंयच्या काकोडांत जल्मले. गोंयच्या मुक्ती संग्रामांत महत्वाचें योगदान तांणी दिलां. ह्या खातीर 5 वर्सां जैलाची शिक्षा तांणी भोगल्या. 1992 वर्सा तांच्या वंशकुळाचें देणे कविता संग्रहाक केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभला. 1996 वर्सा केरळाच्या कोच्चीन चलिल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष जावन आसले. 2008 वर्सा तवळची राष्ट्रपती प्रतिभा पाटीलान तांकां सन्मान केला. जोरगत, सांवार, वंशकुळाचें देणे, थांग अथांग हे तांचे प्रमुख कविता संग्रह. मोहन राकेश हांचें आदे अधुरे नाटक तांणी कोंकणीक हाडलां. कोंकणीन जायतीं गजलां तांणी बरयल्यांत. 92 वर्सां पिराय जाली जाल्यारय आजुनय ते कोंकणी चळवळींत सक्रीय रितीन पात्र घेतात आनी लेखनां बरयतात. रमेश भगवंत वेळुस्कार हांचो जल्म 10 नोव्हेंबर 1947 वर्सा गोंयच्या पालेंत जालो. ते कोंकणी, पोर्तुगेज, हिंदी, मराठी, इंग्लीश, संस्कृत तशें बेंगाली भासांचे जाणकार. तांणी भारतीय शास्त्रीय गायनाचें प्रशिक्षण घेतिल्लें. नाटकांनी तांणी अभिनयन केलां. तांचे कविता संग्रह अशे आसात: मोनी व्यता, मोर पाखां, माती, आंगणी नाचता मोर मोरया, सावूल गोरी, हिरण्यगर्भ, सूर्यवंशी, थनर ज्योती, दर्या, झेन कविता, पांडुरंग पांडुरंग. तांणी हिंदी भाशेंत समुद्र मुद्रिका कविता संग्रह प्रगट केला. संत तुकाराम हांचे अभंग आनी रवींद्रनाथ टागोर हांची गितांजली तांणी कोंकणीक अणकारीत केल्या. तांचे सावूल गोरी कविता संग्रहाक 1990 वर्सा केंद्र साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लाभला. तांच्या समुद्र मुद्रिका हिंदी काव्य संग्रहाक भारत सरकाराच्या मानव संसाधन उदरगत मंत्रालयातून पुरस्कार लाभला. 2018 वर्सा ऑक्टोबर 21 तारखेर उत्तर प्रदेशाच्या रायबरेलीन तांचे देहांत्य जालें. जाफ्रा दे कोस्ता नामांकीत
चार्ल्स फ्रांसीस दे कोस्ताचो जल्म मंगळूरच्या जेप्पूंत 1931 ऑक्टोबरांत जालो. कवी, नाटककार, पत्रकार, भाशणकार म्हणून तो अख्ख्या कोंकणांत फामाद आसुल्लो. तांच्या संशयचे कान कविता संग्रहाक 1987 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभला. तो कर्नाटक कोंकणी भाशा मंडळाचो स्थापक अध्यक्ष तशें 9व्या अखिल भारतीय कोंकणी लेखक संमेलनाचो अध्यक्ष आसुल्लो. कोंकणी साहित्य कुलरत्न म्हणून तांकां कोंकणी पर्जेन बिरूद दिल्लें. 1992 डिसेंबरांत तांकां मरण आयलें. मेल्विन रॉड्रिगस मंगळूरच्या देरेबैलांत 1962 वर्साच्या जुलय म्हयन्यांत जल्माल्लो. मोगा पेळो, फिंतां, वाट, प्रकृतीचो पास, मिन्सनार कविता, देवी निनकासी ताचे कविता संग्रह. ताणें कन्नड कवी KS नरसिंहस्वामीचो कविता संग्रह उक्तेंदार तशेंच चेन्नावीर कनविचो कविता संग्रह जिवाताळो कोंकणीक अनुवाद केला. ह्या भायर ताणें संपादीत केल्ले 5 कोंकणी कविता संग्रह प्रगट जाल्यात. कोंकणी कवितेचे समग्र वाडावळी खातीर वावुरच्या कविता ट्रस्ट असो तो स्थापक. तांच्या प्रकृतीचो 5 कविता संग्रहा खातीर 2011 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार तांकां लाभला. तांचो प्रकृतीचो 5 कविता संग्रह गोंयच्या कॉलेजींनी 4थ्या सेमिस्टराक शिकयतात. गोंयच्या काणकोणांत 2019 वर्सा चलिल्ल्या 24व्या अखिल भारत कोंकणी साहित्य संमेलनाचो तो अध्यक्ष आसुल्लो. JB मोरायस काव्य नांवान बरोवन आसुल्लो जॉन बॅप्टिस्ट मोरायस 1933 वर्सा मंगळूर लागसारच्या निड्डोडीन जल्माल्लो. नवी वखल, भितरलें तुफान, एक देंट एक पान तांचे कविता संग्रह, दिव्य अमृत तांचे महाकाव्य हें 3 लिपींनी प्रगट जालां. तांचें पतिफराची बायल पुस्तक गिता रुपार आसा. तांच्या भितरलें तुफान काव्य संग्रहाक 1985 वर्सा केंद्र साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लाभलो. हाचे शिवाय तांकां महाराष्ट्र सरकाराचो गौरव पुरस्कार, संदेश प्रतिष्ठानाचो पुरस्कार फावो जाल्यात. चाफ्रा दे कोस्ताचें जिणे चित्रण साहित्य अकादमी खातीर इंग्लिशांत तांणी बरोवन प्रगट केलां. आदलो रेल्वे मंत्री जॉर्ज फेर्नांडीसाची जिणे कथा ताणें पुस्तक रुपी बरोवन प्रगट केल्या. मडगांवांत चलिल्ल्या 19व्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो तो अध्यक्ष आसुल्लो. 30 डिसेंबर 2014 वर्सा तांकां मरण आयलें. सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकर हांचो जल्म 4 डिसेंबर 1948 वर्सा जालो. कोंकणी सांगाता मराठींतय तांणी काव्य लिखाण केलां. तांच्या कोंकणी कवितांचे अणकार इंग्लीश आनी हेर भारतीय भासांच्या नेमाळ्यांनी उजवाडाक आयल्यात. कोंकणी पाठ्यपुस्तकांनी तांच्या कवितांचो आस्पाव जाला. धर्मवीर भारती आनी प्रकाश पाडगांवकर हांच्या काव्याचो तुलनात्मक अभ्यास करून डॉ. चंद्रलेखा डिसोजा हिणें गोंय विद्यापीठाची डॉक्टरेट पदवी जोडल्या. तांचे कांय कविता संग्रह अशे आसात: उजवाडाचीं पावलां, वास्कोयन, हांव मनीस अश्वत्थामो, कविता काळ रेल्वेचो, मन हर्शांचो, पावस पाणयाचो, सर्ग घडपाक धर्तरेचो, वावंती न्हंय काळाची, ब्रह्मांड योगी चिरंतनाचो, पुनरार्थोपनिषद, देवाचें चान्नें, दाण्या येदी धर्तरी. हांव मनीस अश्वत्थामो ह्या कविता संग्रहा खातीर तांकां 1987 वर्सा केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जालो. तशेंच वावंती न्हंय काळाची ह्या पुस्तका खातीर तांकां 2005 वर्सा डॉ. TMA फाउंडेशन पुरस्कार प्राप्त जाला. 2015 वर्सा केरळांतल्या कोझिकोटांत जाल्ल्या 22व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. 2021 एप्रिलांत तांकां मरण आयलें. 2022 वर्सा तांच्या मरणा उपरांत
सम्राट अशोक हे तांचे महाकाव्य प्रकाशीत जालें. शंकर रामानी 1922व्या वर्सा जल्मालो. मराठी तशें कोंकणींत तांणी कविता रचल्यात. मराठींत 5 आनी कोंकणींत 4 कवितेचीं पुस्तकां तांची परगट जाल्यांत. जोगळांचें झाड, निळे निळे ब्रह्मा, ब्रह्मकमल, निरंजन हे तांचे कोंकणींतले कविता संग्रह. तांचे निळे निळे ब्रह्मा काव्य संग्रहा खातीर 1996व्या वर्साचो साहित्य अकादेमी पुरस्कार तांकां फावो जाला. 2003 इसवेच्या नोव्हेंबरांत ते अंतरले. 1959व्या वर्सा मार्च म्हयन्यांत नीलबा खांडेकार जल्मलो. तांची 8 कवितेचीं पुस्तकां येदोळ प्रगट जाल्यांत. त्या पैकी वेद, दंडकारण्य, सूर्यवंशी, अग्नी, ब्लॅक, वादळा पयलींची शांतताय प्रमुख आसात. तांच्या द वर्ड्स कविता पुस्तकाक 2019 वर्सा साहित्य अकादेमी पुरस्कार लाभला. अरुण सकरदांडे हांचो जल्म 9 सप्टेंबर 1948व्या वर्सा सांखळे गांवांत जालो. तांचे कविता संग्रह अशे आसात: एका झाडाक गरजाय, कवळ्याचें श्राद्ध आनी मोख्खी नारी. कवळ्याचें श्राद्ध ह्या पुस्तका खातीर 2010व्या वर्सा केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार तांकां फावो जाला. तांकां कोंकणी भाशा मंडळ गोंय पुरस्कार, जनगंगा साहित्य पुरस्कार फावो जाल्यात. नारायण जांटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स ह्या महाविद्यालयांत प्रिन्सिपल जावन ते वावुरल्यात. मनोहर राय सरदेसाय 1925 वर्सा जानेराचे 18 तारखेर गोंयांत जल्मले. कोंकणी कवी जावन संवसारभर नांविल्ल्या तांणी कोंकणी भाशेची मान्यताय तशेंच अभिवृद्धी खातीर विशेष वावर केला. तांची 25 पुस्तकां प्रगट जाल्यांत. तातूंत 17 कवितेचीं आसात. जायात जागे, जायो जुयो, पिसोळीं, गोंयांत तुज्या मोगा खातीर, आयज रे धोलार पडली बडी, गोड गोड गितां, बेब्याचें काजार, 18 जून, सगळो बाजार हीं कांय थोडीं ताच्या कविता पुस्तकांची नांवां आसात. तांच्या पिसोळी काव्य संग्रहाक 1980व्या वर्सा साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार लाभला. लोककवी म्हणूनच फामाद आशिल्ल्या मनोहर राय सरदेसाईन जिवीत आमचें अशें आनी हेर फिल्मां खातीर गितां रचल्यांत. फ्रेंच, मराठी आनी पुर्तुगेज भासांनी तांणी साहित्य रचलां. 2006 इसवेच्या जून 22 तारखेर तांचें देहांत जालें. 1910 इसवेंत नोव्हेंबरांत जल्मल्ल्या बाकीबा बोरकाराचें संपूर्ण नांव बालकृष्ण भगवंत बोरकर. मराठी भाशेंत 15 कविता संग्रह, मोटव्या काणयांची पुस्तकां, कादंबरी, जीवनचरित्रां, अनुवाद, संपादीत कृत्यो तांणी रचल्यात. कोंकणींत पांयजनां, सासाई आनी कंठमणी तांचे कविता संग्रह. ह्या भायर 7 अनुवादीत पुस्तकां तांची प्रगट जाल्यांत. गोंयचो सुटके झुजारी तो जावन आशिल्लो. तांकां भारत सरकाराची पद्मश्री प्रशस्ती लाभल्या. ससाई कविता संग्रहा खातीर 1981 इसवेंत तांकां साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार लाभला. 1984 इसवेच्या जुलय म्हयन्यांत ते अंतरले. J.B. सिक्वेरा नांवा खाला बरोवन आशिल्लो जॉन बॅप्टिस्ट सिक्वेरा 1937व्या वर्सा उडपी लागसारच्या पांगणांत जल्मलो. भोव ल्हानपणार तांकां मुंबय वेचें पडलें. तांच्या कविता संग्रहाचीं नांवां अशीं आसात: काळजाचे उमाळे, एक सपन आदुरें, अशीं आयलीं लारां आनी चिकोळी. तांच्या अशीं आयलीं लारां पुस्तकाक 1988 वर्सा केंद्र साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार लाभला. 2007व्या वर्सा गोंयच्या कुर्सोरेन चलल्ल्या 18व्या अखिल भारत कोंकणी साहित्य संमेलनाचो तो अध्यक्ष जावन आशिल्लो. 2012 इसवेच्या सप्टेंबरांत ऑस्ट्रेलिया देशांत
तांचे देहांत्य जालें. परेश नरेंद्र कामत 1968व्या वर्सा जल्मालो. तो एक कवी मात्र न्ही, अनुवादक तशें चित्रकलाकार. वृत्तेन तो एक फार्मासिस्ट. तांचे अलंग, गर्भखोल, शुभांकर, चित्रलिपी आनी रंग आबोली अशे 5 कविता संग्रह प्रगट जाल्यात. राजेश जोशीचे हिंदी कविता पुस्तक 2 पंक्तियों के बीच ताणें कोंकणीक हाडलां. चित्रलिपी पुस्तका खातीर 2018व्या वर्सा तांकां साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार लाभला. संजीव वेरेंकार हांचो जल्म गोंयच्या फोंड्यांत 1959व्या वर्सा ऑगस्टांत जालो. हांचे आसपासून भाव झुंबर, मुंबर, गांवांतली सांज, पडवेवेली सवणी, चैतन्याच्यो पावळ्यो, अस्वस्थ सूर्य, सांज सुलूसू, रक्तचंदन अशे 8 कविता संग्रह प्रगट जाल्यात. सुमिरन तांचो अनुवादीत कविता संग्रह. तांच्या रक्तचंदन कविता संग्रहाक 2021व्या वर्साचो साहित्य अकादेमी पुरस्कार फावो जाला. काशीनाथ शांबाल लोळेंकर काव्य नांवान बरोवनचो शिवानंद डी तेंडुलकर 1957 इसवेच्या जुलय म्हयन्यांत गोंयांत जल्मालो. काशी म्हणटा, काशीक म्हणचेंच पडटा, काशीन म्हणपाचें सोडूंक ना. काव्यसूत्र आनी काशीखंड हे तांचे कविता संग्रह. ह्या शिवाय कोरस नांवान 5 नाटकुल्यांचें पुस्तक आनी वालोर नांवान कविता समीक्षेचें पुस्तक तांचें प्रगट जालां. 2010 इसवेंत कविता ट्रस्टाचो मातायस कुटाम कविता पुरस्कार तांकां लाभला. 2012 इसवेंत तांच्या काव्यसूत्र पुस्तकाक केंद्र साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार लाभला. र.व्ही. पंडीत नांवान बरोवन आशिल्ले रघुनाथ विष्णू पंडीत कोंकणींतले एक युगनिर्माण केल्ले कवी. 6 एप्रिल 1917 इसवेंत तांचो जल्म गोंयच्या पालें गांवच्या शिरदोनांत जालो. ते स्वातंत्र्य सैनीक मात्र न्ही, कोंकणी, हिंदी, इंग्लीश, मराठी आनी पुर्तुगेज भासांनी बरयताले. ते एकले फोटोग्राफर सयत. तांणी काडिल्ल्या महात्मा गांधीच्या चित्राक 1948व्या वर्सा भांगरा पदक लाभला. गांधीवादी आशिल्ल्या तांणी भारत छोडो आंदोलनांत भाग घेतला. तांच्या दर्या गाजोता ह्या कविता जल्याक 1979 इसवेंत साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार लाभला. तांच्यो कविता अनकार जावन भारत तशें भारता भायल्या 50 वयर नेमाळ्यांनी प्रगट जाल्यात. 1967व्या वर्सा तांकां युनायटेड नेशन्साचो युनायटेड पोएट्स लॉरिएट इंटरनॅशनल हो पुरस्कार मेळ्ळो. तांचे कोंकणी कवितेच्या पोस्तरादियुश अनकाराक फिलिपिन्स राष्ट्राचें सुवर्ण पदक लाभलां. 1982 इसवेंत तांकां भारत सरकाराचो पद्मश्री प्रशस्ती लाभली. 23 सप्टेंबर 1990व्या वर्सा ते ह्या संवसाराक अंतरले. म्हजें उतर गावड्याचें, उरतलें तें रूप धरतलें, धर्तरेचें कवन, चंद्रावळ, आयलें तशें गायलें, लारां, मोतयां, मोगाचे आवंडे, रेवेंतलीं पावलां, नासरे मोरा, जिनेची रुमडी, चारां, दर्या गाजोता अशे तांचे जायते कविता संग्रह प्रगट जाल्यात. जेस फेर्नांडीस हांचो जल्म 6 सप्टेंबर 1941व्या वर्सा गोंयच्या काणकोणांत जालो. तांचें खरें नांव मेनिनो. जेस तांचें काव्य नांव. देवनागरी तशें रोमी लिपयांनी तांची कथा तशें कविता पुस्तकां प्रगट जाल्यात. पायवाट, किरवंट हे तांचे काव्य संग्रह. तांचे किरवंट काव्य संग्रहाक 2009व्या वर्साचो
केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. तियात्र आनी खेळ तियात्रांत तांचें योगदान आसा. 2014 वर्सा गोंय सरकाराचो साहित्या खातीर रातचो पुरस्कार तांकां फावो जाला. कवी पांडुरंग भांगी एकलो अनुवादकार तशें कोशकार म्हणून फामाद. 1923 इसवेंत ऑगस्टांत ते जल्माले. दिश्टावो, अदृश्टाचे कळे आनी सांफेल्ली सांज हे तांचे 3 महत्वाचे कविता संग्रह. कोंकणी शब्दसागर ह्या कोशाच्या 2 खंड तांचे प्रगट जाल्यात. हें तांणी कोंकणीक दिल्लें महत्वाचें योगदान आसा. ह्या भायर सोफोक्लिस, रविंद्रनाथ टागोर आनी ऑस्कर वायल्ड हांच्या साहित्य सुतांनी अणकार केला. सांफेल्ली सांज ह्या तांच्या कविता संग्रहाक 2000 इसवेंत साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लाभला.